सेक्रेटरी गोवा कॅरम असोसिएशन. अंदू वर्सा स्टेट चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज करपाक आमकां खूब आनंद जाता. मदले बरीच वर्सां कांय टॅक्निकल कारणांक लागून स्टेट चॅम्पियनशीप जाली ना. तर ह्या स्टेट चॅम्पियनशिपीन जवळ जवळ 100 प्लेयर पार्टिसिपेट करता आनी 4 कॅटेगरीजान हो टुर्नामेंट जाता, ज्युनियर लेवल आनी सिनियर लेवल, मॅन आनी विमेन. सो ह्या वर्सा आमी सादारणतः वॉर्म वातावरण आसल्या कारणान AC रुमान हो टुर्नामेंट चालू आसा. आनी जनरली स्पोर्ट्स एसिस्टंट आमकां SAG कडल्यान मेळपाची शक्यता आसता, पूण सद्या आमच्या फंडांतल्यान पयशे काडून हो टुर्नामेंट जाल्लो आसा. प्रतिसाद बरो लाभला. जनरल एक उद्देश आसता की हे टुर्नामेंट कॉम्पिटिटीव जावन मेंटल स्ट्रेंथ प्लेयरांची वाडपाक लागून, कॉम्पिटिटीव एज येवपाक लागून हे टुर्नामेंट गरजेचें आसा. गोंयच्या भुरग्यांचो स्तर वाडून नॅशनल लेवलाचेर तांणी परफॉर्म करचो ह्या एकाच इच्छेन हो टुर्नामेंट जाल्लो आसा. आनी ह्या खातीर आमकां सगळ्या गोंयभरांतल्यान जर सादारण एक्सपोजर बरो मेळ्ळो जाल्यार फुडेंय बी चडांत चड भुरगीं पार्टिसिपेट जावची आनी कॅरम एक नॅशनल लेवलाचेर गोवा पावरफूल स्टेट जावची ह्या उद्देशान, असो उद्देश आमचो आसा.